मोगाच्या बाबा भयणीनो उत्पत्ती ह्या पयल्या पुस्तकान आमी वाचता की आरंभाक फकत देव आसलो, हो संसार नासलो. आनी मागीर हो देव संसार रचता आनी शेवटाक मनशाक रचता. थोड्या शेकड्यांनी हो मनीस सगळो संसार पसरलो आनी वेगवेगळे देश आयले. आनी सरस्पान ह्या सगळ्या देशांतले एक खास पोरजेक वेंचून काडली, इस्रायल पोरजा. आनी ताचे मदें एक नवो एक करार केलो, हांव तुमचो बापूय, तुमची भुरगीं, हांव फुडारी, तुमी सगळे म्हाजे शिश्य. खूब खूब मोग केलो. आनी मागीर सरस्पान ताका दुसरे फुडारे दिले, पांचशे दिले. थोडे बरे आसले थोडे वायट आसले. बऱ्या फुडाऱ्यांनी पोरजेच खूब सांबाळून खूब रक्षण केलें. पूण वायट फुडारी आसले जे आपणाचेच विचार चिंताले, ते स्वार्थी आसले, पातकी आसले. देखून तांची पातकी जिवीत पळोवन पोरजा तांच्या पांयार चलोवंक लागली. अशें घडलें जेन्ना एझेकियल प्रभात आमकां पयले सांगता हे फुडारी आहा ते वायट, पूण चूक तांची, चूक लोकांची न्हू, चूक आमची. सोरेस्पो हे पुर्तेची दया करता आनी म्हणटा हांव धाडटलो एक बरो व्हड फुडारी, धाडटा दाविदाक आनी मागीर तेच लिनेजीस धाडटा जेजूक. बाबा भयणीनो, खरेंच देव आमचो मोग करता, देव दयाळू कृपाळू. हेंच आमी पळयलां शुभ वर्तमानांत. गेल्या आयताराक आमी आयकल्लें की जेजूत आख्खे रातभर मागणें करून सकाळीं खूब पोरजिल्ल्यान 12 दोन दूत विचून काडलेत. आनी जे मिसां बापान ताका दिल्लें की देव सगळ्यांचो मोग करता, कसलो भेदभाव करिना, तो सगळ्यांक आपणाशी येवंक आशेता. हो वावर जेजून ह्या 12 शिश्यांक दोमतान दिल्लो. वचता सगळ्या संवसारांत, ते उतर परगोडात, ते रिकामे हातां वचनात, तांकां पद बी दिता मिरेकल्स करूंक, मिलाग्री करूंक. हे सगळे 12 शीच वचतात. तें काम केलें ताचें नियाळ करूंक, तें आपणावंक आनी फुडले सुवाते बरी बरी कोणी आनी वाट लोकांक दाखोवंक. आमी आयकलां ते जेन्ना ते 100 सुवाते पावले, थंय उरपून जमा जाली. येसू म्हणटा पळयात जमा, ते म्हाका आशेतात आनी तांकां जेजू शिकोवंक लागता. बाबडीनो, आयज आमकां दोनी वाचपाक खास एका विचाराचेर आमचें मन हाडटा. कोण जायत बरो गवळी, कोण जायत बरो क्रिस्तांव. बरो गवळी, बरो क्रिस्तांव एकामेकाक वांगेता, एकामेकाचो मोग करता आनी एकामेकाक आपले जिणे वरवीं बरो रस्तो दाखयता. दुसरे सुवातेर आमी 2 दिसा जाय सकाळीं ओ सांजे थोडो वेळ काडूंक जाय विसव घेवंक. कसलो विसव? आज दिवसभर कितें घडलां तें नियाळ करूंक, देवाक आर्गां दिवंक, तर पातकां केल्यान बक्षणां मागूंक. आमी 2 दिसा कामां बिजी आसता, खूब कामां आसता, मागीर शेवटी आमी थकतात आनी मागणेक आमकां वेळ मेळना. जेजू म्हणटा हें गरजेचें. 2 दिसा आमी विसव घेतना थोडो वेळ आपणाक जेजूक दिवंक जायो. ज्या दिसा कितें घडलां तें नियाळ करून आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमी सदांच अशें करूंक जाय. खास आमी आजच्या दिसा देवाक भास दिवया. देवान आमकां 24 वरां दिला दिसाक, थोडो वेळ तो आमी जेजूक दिवंक आज आमी जेजूक भास दिवया.